अलॉट ऑल दोज थिंग्स. तुम्ही मेन्शन केलंय की जे काही अंगणवाडीचं बांधकाम आहे ते तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या ट्रस्ट मधनं करता. मी माझ्या मतदारसंघाचे बोलतो. मतदारसंघात पण तुम्ही ऑलरेडी 8 कोटी जीएसआयडीसी 1.5 वर्षा पहिले आहे ते डिपॉझिट केले. ते परत एकदा मुख्यमंत्रीकडे बसून कदाचित कितेतरी आम्ही बी गडबडी नाशिल्ले, इलेक्शन बॅक टू बॅक इलेक्शन हांव बी नाशिल्लो, ते हांवें मुख्यमंत्रीकडे बसून परत एकदा पत्र व्यवहार करून त्यांच्याकडे अपॉइंटमेंट घेऊन चर्चा करून त्यांना विनंती करतलो की त्या बेगिना बेगीन करून आमकां दिवचे. गव्हर्नमेंट तुमचे आसा, तुम्ही मिनिस्टर आपण तुमकां स्वतःचो फंड्स कितें घालचो लागता. म्हाका दिसता की 70चे जनतेक हांव सरकाराच्या फंडाक रावूं शकना. केन्ना केन्ना खंय आतां घरां जी बांदता आमी कोणाची मोडल्या बी आमी बांदता न्ही. तुमी पळयल्या 21 वयर घरां बांदल्या आमी, घरां बांदता आमी. ल्हान ल्हान घरां जे खंय ल्हान कितले लागता ताका, चड लागना. पण कितें आसता दानत आसूंक जाय मोडपाक पयशे सगळ्यांकडे आसता पण मोडपाक जाय न्ही. हांव 15,000 दिवं शकना कोणाच्या घराक मोडल्यार, काय 20,000 दिवं शकना. म्हाजे कडेन काय फंड ना. हांव म्हाजे कडल्यान जे कितें जाता कोणाक विचारून म्हाजे कडल्यान जें जाता लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी राजकारण आयले. आमी 15,000 दिवन घरां बांदना. आमी वेगळे तरेन बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसता.